सीसीपीच्या नव्या बिल्डिंगेचो बुनियादी फातर घालून 3 वर्सां पुराय जाली. 75 कोटीची नवी बिल्डिंग बांदपा आशिल्ली. फातर बसयलो मात काम सुरू जावंकच ना. थंय आतां डेब्रीज डंप केला. मजगती क्लीन सिटी म्हूण अवॉर्ड घेवपी सीसीपीच्या जागेतूच गैरहजर आशिल्ली. आमी म्हयनोभर फाटीं पयले की पणजे जी सीसीपी आहा तेका एक दिल्ली अवॉर्ड मेळ्ळो. तालियां पणजी के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई. अवॉर्ड असो आसलो की क्लिनस्ट सिटी ही डिक्लेअर जाली आनी तेंच्यांनी तो दिल्ली वचोन विथ द हँड्स ऑफ प्रेजिडंट तिने अवॉर्ड दिल्लो. तेन्ना त्या वेळार मिनिस्टर विश्वजीत राणे, मागीर सीसीपीचो मेयर आनी सीसीपीचो कमिशनर हे तिग्यांनी वचोन तो अवॉर्ड घेतलेलो ची क्लिनस्ट सिटी म्हणून डिक्लेअर जाल्या उपरांत. सो आज आमी आसा सीसीपी भितरूच आहा. आमी तुमकां रायटान तुमकां दाखयता ही सीसीपीची बिल्डींग. जे सगळे एडमिनिस्ट्रेशन आहा तेजे सीसीपीचे ते ह्या बिल्डिंगेन आहा. आनी तुमकां याद आसतली की एक वर्स 1.5 वर्सां फाटीं एक हांगा फावंडेशन स्टोन घातलेलो. तेन्ना CMO येयल्लो ह्या फावंडेशन स्टोन घालपाक की फावंडेशन स्टोन असो आसलो की हे सीसीपीची जी न्यू बिल्डींग आहा हेजें कन्स्ट्रक्शन करतले म्हणून 75 कोटी ह्या बिल्डिंगेक खर्च जातले म्हणून जो CMान तेन्ना एनावन्स केल्ले की 75 कोटी मोडून हांगा नवीन सीसीपी जी बिल्डींग आहा ही जातली म्हणून. आनी सायडींतल्यान तेका बरी शॉपां येतली, बरो डिजायन तेंच्यांनी केल्लो, भितर बेजमेंट पार्किंग बी आसले. 1.5 वर्स जाले ह्या गजालीक. पण तेन्ना फावंडेशनूय घातलेलो खंय तरी. फावंडेशन घालून हांगा आमकां कसलीच आजून तरी बिल्डिंगेचे खंयचे कन्स्ट्रक्शन जाल्ले दिसना, कित्याक सायडींतल्यान फक्त पत्रे मारून दवरल्या. पण हांगा काम कित्याक स्टार्ट जावंक ना तो एक प्रश्न आहा. दुसरी गजाल म्हटल्यार जेन्ना आमी फावंडेशन स्टोन घालता तेन्ना CMान आमकां तेन्ना लोकां फुड्यान आनी मिडिया फुड्यान तेन्ना सांगलेलें की फावंडेशन दाखयल्लो की आमी एक स्टोन जो फावंडेशन स्टोन आहा तो बसयता म्हणून. हांगा खंयसरूच तो दिसना फावंडेशन स्टोन घातलेलो. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार हो आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे हांगाच हो CMान जो आमी एका सायडीन तुमकां विज्युअल्स दाखयता त्या विज्युअल्सा प्रमाणे हांगाच हो फावंडेशन स्टोन घातलेलो. पण हांगा फावंडेशन स्टोन तुमी पळयता हो आतां खडयेच्या सकयल हो फावंडेशन स्टोन आतां गेल्लो आसा. सो हांगा खंयसरूच तुमकां हो फावंडेशन दिसूंक ना. अशें कळोन येता की सीसीपीची बिल्डींग आसली ती खंय तरी ते 2दा फावंडेशन स्टोन तेजे घातलेले. एकदा पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं एकदा फावंडेशन स्टोन घातलो ज्या बिल्डिंगेचे न्यू बिल्डींग बांदतले म्हणून. आनी 2 वर्सां मागीर आनी पयले आमी CMान हो सेकंड फावंडेशन स्टोन घातलो. पण हांगा आमी सांगल्या त्या प्रमाणे कसलेंच हांगा काम जाल्लें ना बिल्डिंगेचे. सो आज आमी थंयसर आतां परत येयले हांगा सो पळोवपाक की खरें काम कितें कसलें जालां जाल्यार. पण आमकां शॉकांत एक गजाल घडली आनी ती पयली म्हटल्यार म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता हो सगळो मातयेचो डंप आहा. जो डंप आतां सीसीपीच्या भितरूच जे सीसीपीची एरिया आहा जे बिल्डिंगेच्या फाटल्यानूच आमी आसा आनी थंयसर हो सगळो मातयेचो ढीग आनी एक्चुली डंप हो सगळो मारलेलो आहा. सो हांगा आमी विचारले थोडे आमचे सोर्स आहा तांकां विचारले बाबा ही माती खंयची. ही सगळी पणजेची माती म्हणटा ती. पणजेचे माती आमकां उडोवपाक खंय जागो ना म्हणून बिल्डिंगेनूच भितरूच आतां हे डंप केल्ल्या. तुमी पळोवंक शकता हांगा टायल्स कोणाचे डेब्रीज उडयल्या, मागीर प्लस खंयची झाडां हाडून उडयल्या. सो ह्या जाग्यार जे कन्स्ट्रक्शन जे CMान फावंडेशन स्टोन घातल्या 75 कोटीची बिल्डींग त्या बिल्डिंगेचे एक फातर हांगा दिसना. पण पणजेचे सगळे डेब्रीज हांगा तुमी पळोवंक शकता की ह्या एरियेन जे फूल एरिया जी पत्रे लावन ते भितर एक्चुली बंद आसता हे पण ओपन करीत जाल्यार ही सगळी माती हांगा डंप केल्ली आहा. सो लास्ट टायम इलेक्शनान जे रावल्ले तेन्ना उत्पल जे मनोहर पर्रीकर आहा तेंच्यांनी हांगा येवन स्टेटमेंट केल्लो की पणजेक जे क्लीन सिटी ही अवॉर्ड मेळ्ळा. पयलीं क्लीन सिटी आसूंक जाय मागीरूच तेजेर अवॉर्ड हो घेवंक जाय म्हणून असो स्टेटमेंट केलो. पण ह्या हेजेरूच तेंच्यांनी स्टेटमेंट केली हांगा ही डेब्रीज ही आतां हांगा उडयली आहा. अपेक्षा करता की अवॉर्ड मेळ्ळा पळय तशी सिटी जावची. हरशी सिटी तशी आसा म्हणून अवॉर्ड मेळटा. पण खूब कडेन जे इश्यू आसा ते सॉल्व जावन तशी क्लीन जावची हे हांव अपेक्षा करता. उलटे हरशी अवॉर्ड मेळटा क्लीन आसल्या पण खूब कडेन अशे डिब्री बी उडयल्या ती क्लीन करूंक जाय आनी अवॉर्डाक जस्टिफाय जावंक जाय.
ओके ही पण एरिया एक्चुअली सीसीपीची हांगा पयलीं कन्स्ट्रक्शन जावपाक जातलें पण हांगा कितें हांवें आयकलां 2दा स्टोन घातल्या म्हणून फावंडेशन स्टोन तर आतां ते कितें जालां म्हाका खबर ना हे सारकें तेंकूनच आसा इतले कितलीं वर्सां जालीं दिसता हे पत्रे मारून आनी हांगा सगळे डिब्री उडप चालू जाल्ला. सो हेजेर प्रश्न पडटा की जो 75 करोडाचो हो प्रोजेक्ट हो कित्याक स्टार्ट जायना अजून आनी गेली एक ते 1.5 वर्स मायज जावन गेले पण हांगा कसलेंच काम जाल्लें ना कित्याक हें स्टार्ट जायना आनी ह्या जाग्यार हे डंपिंग करपाचें कारण कितें हें अजून कळोंक ना. साईदीप कदम वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर.